गोंयच्या सरकारान गोंय विकपाक काडलां. गोंयच्यो जमनी गोंया भायल्यांक विकून स्वताची तिजोरी भरपाचो प्रकार चलयल्यात. गोंयचें सरकार गोंयकारांची कामां करची पडटात म्हूण सरकारांतल्या मंत्र्यांनीच कामां जायनात म्हूण बोवाळ घालपाक लागल्यात. तशेंच मंत्र्यालयान येवपाचें बंद केल्यात. जाल्यार दुसरे वाटेन गोंया भायल्यांची कामां करपा खातीर आनी गोंय विकपा खातीर मात एकठांय येवन अधिसुचोवण्यो काडटात, असो आरोप कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेल फेर्नांडीसान केला. तशेंच शार आनी नियोजन मंडळान काडिल्ली अधिसुचोवणी काडल्या ती गोंय काबार करपा खातीर आसा, अशें आग्नेल फेर्नांडीस म्हणटा. I mean, the selling of Goa in wholesale. Now the government has started selling Goa in retail. The wholesale was done through the ODP. Yesterday this notification has come where small areas in Orchard Land or NDZ can be converted into settlement and from settlement into industrial. Now, आता ODPन व्हडले व्हडले पळय जागे आसले ते दिल्लीकारांक दिले, कन्वर्ट करून दिले. आता कोण पळय उरल्या आनी कोणें पळय घेवन दवरल्या जागे तांकां सोंपें करपाक हें नोटिफिकेशन देट 5,000 रुपया भरा तुमचे 500 स्क्वेअर मिटर्स कन्वर्ट जाता. रेटी आहा आनीक 7,500 भरा 1,000 स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट जाता. Now, what was the point in having this exercise in all the panchayats during the RP, preparation of RP? RP केलो तुम्ही, ODP केलो, आता हें आमच्या लोकांक कशें फटयलें पळय. when Kalangut Kandolim ODP was being done, people were objecting. लोकांक तेन्ना नॉर्थ गोवा PDI चेअरमॅनान कितें सांगलें, तुमची घरां पळय NDZ आहा, CRZ आहा, थिंगा तुम्ही गव्हर्मेंटाच्या जॉबांक तुम्ही रावू नाका. यू ऑल बिल्ड अ गेस्ट हाऊसेस. तुमकां आपूण रेग्युलरायज करून दिता. ODP तर येयली जाल्यार तुमच्या सगळ्यांची रेग्युलरायज जातली म्हणून. इमिजिएटली NGTची ऑर्डर आहा दॅट इन NDZ, इन CRZ यू कॅनॉट डू बिजनस. 2 ऑर्डरी येयल्या ऑलरेडी NDZच्यो. NGT फ्रॉम द NGT 2 ऑर्डरी येयल्या की यू कॅनॉट डू बिजनस इन CRZ एरिया म्हणून. इट इज ओन्ली फॉर ट्रेडिशनल फिशरमॅन टू स्टे देर, नॉट टू डू बिजनस. दुसरें कितें सांगलें, कोण दोंगराचेर रावता तेंची घरां रेग्युलरायज जातली म्हणून ODP येयल्या उपरांत. ODP येयले, नाव देर अबाउट 200 कितें नोटिसीस धाडले इन कांदोलीम इटसेल्फ. 200 नोटिसीस कम फॉर ऑल दीस पीपल. तेंची रेग्युलरायज जावंक ना. ODPन फकत ती बिल्डर पळय आहा, भायले बिल्डर आहा तेंचीच रेग्युलरायज जाल्या. सो इन दीस लोकांक फोटोन ग्रामसभेक धाडले डिमांडींग दीस ODP. सगळे लोकांक फोटोन सगळे बिल्डरांची कामां केली. आतां पळय कोण उरल्या तेंची कामां करपाक हें लेटस्ट नोटिफिकेशन. भायले पळय लोक येता तेंचो जो सदन आमच्या दोंगरांचेर आमच्या शेतांचेर आहा तेणीन आतां घेवन दवरलेले आहा जागे, वो थोडे आतां घेतले. देर इज नो क्रायटेरिया की बाबा गोंयकाराचेच कोत्तले म्हणून. हे कोण आहा कोणाच्यानूय घेवं येता, कोणाच्यानूय आमच्या दोंगराचेर धाकटो कुडको घेवं येता, NDZान वो ऑर्चर्ड लँडान आनी कन्वर्ट करूं येता. इवन 500 स्क्वेअर मिटर्स. सो डेट मीन यू आर गोइंग टू सेल द होल ऑफ गोवा. आख्खे गोंयचें कितें उरलां तितलें ODPन केलां तें RPन केलां तें सोडून तुमी आनी केस टू केस बेसीस, इवन स्मॉल पीसीस. सो आनी कितें दोत्तले गोंयकारांक, फुडले भुरगे फुडले पिणगे कितें दोत्तले. सरकारान काडिल्ल्या अधिसुचोवणेक काँग्रेसीन विरोध केला. ह्या अधिसुचोवणेच्या आदारान आतां ल्हान ल्हान जाग्यांचें परिवर्तन करून इमारती बांदपाचे हेर बिल्डरांचे हेत आसा. इफ देर इज अ क्रायटेरिया, गोंयकाराचे कोणाचे आहा, आदली कोणाचे आहा कन्वर्ट करता, इट्स ओके. बट तुमी तर सगळेच कन्वर्ट करता, कोण येता तितल्यांकूय कन्वर्ट करून दितले, दोंगर शेतां कन्वर्ट करून दितले, गोंयकारांक कितें उरतलें मागीर. वी ऑब्जेक्ट टू दीस. आनी हे मेन कित्याक केलां, ODP इज नॉट गोइंग टू स्टँड द स्क्रुटिनी ऑफ लॉ. पीपल आर गोइंग टू गो टू कोर्ट. ODP आनी हेणी पयशे घेतलेले आहा ODPक लागून. आतां ODPन जायना जायत म्हणून दीस इज शॉर्टकट मॅटर. कोण येयले फारीक करून दी टू फायनलायज दीस. सो काँग्रेस पार्टी ऑब्जेक्ट्स टू दीस. रेव्हेन्यू करपाचें आहा जाल्यार तुमी आनी दुसरो धंदो करा, ड्रग्सूय विका, प्रॉस्टिट्यूशन करा. तुमी इफ युअर मेन एम ऑफ द गव्हर्मेंट इज टू क्रिएट रेव्हेन्यू, तें करा मरे. इट इज एज गुड एज दॅट. यू आर रेपिंग गोवा बाय कन्वर्टींग ऑल दीस लँड. तुमचे रिजनल प्लॅन केलो न्हू. सो इन दॅट यू शूड हॅव पूट. तुमकां जर कितें करपाचें आसलें, लोक हिंग बांदपाचो आहा, द विलेजीस वर डुईंग न्हू, लोक कोत्ताले आपणाक जाय तशें न्हू. द ग्रामसभा वर डुईंग. ग्रामसभान केल्या उपरांत ऑलरेडी धाडलो ओरिजिनल. आतां आनी कितें उरलां. एंड सो मच टायम वॉज गिवन.
दीस इज नथींग बट जस्ट कलेक्शन फॉर इलेक्शन्स. आनी गोंयकार कोण हांव कितें म्हणटा, गोंयकार तूं थोडे आहा न्हू, यू सेट ए क्रायटेरिया, तो गोंयकारांची घरां करता म्हणून आमी. या पार्रा, आय एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माय कॉन्सेप्ट बिकॉज आय एम मोर फॅमिलियर विथ दॅट. पार्रासान यो तूं सगळीं शेतां पुरयल्या, कोण सगळे भायले, सगळे लामाणी. ग्रामसभेक कांदोळे लामाण्याचे राशी थिंगा आमची घरां ओडिपीन हें जातली म्हणून, कन्वर्ट जातली म्हणून.